मोगचनो तुमकां सुमेस्तांक एक बरो दीस मागता आनी आयच्या ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक स्वागत करता. हे आयचे मीस युट्यूबाचेर अपलोड करूंक आमकां सहकार दिल्ले आसात. रिटा डिसोसा आनी तांचें कुटाम मुंबय, फ्रेडरिक डिसोसा आनी तांचें कुटाम खटार, प्रिसिल्ला डिसोसा आनी तांचें कुटाम मुंबय, जॉयस डिसोसा आनी तांचें कुटाम मुंबय. ह्या कुटुंबा पासत ह्या आयच्या मिसा वेळार प्रत्येक जावन मागूंक तुमचे लागीं आमी विनंती करता. संतोषान उल्हासान दिनवाशी काळजान बलिदान भेटोवंक बापा मंदिरान जमल्या. भक्तीन मोनान कालत्या काळजान खुटमास पेरिता. महिमा तुजी सदां संतोषान गायता. उतर तुजे आयकूंक आशेता. जिणेक तें पालच्या करपा मागता. जिविताच्या ओंड्याक रगता. सासणेक जिवीत दिमूत परता. संतोषान उल्हासान दिनवाशी काळजान बलिदान भेटोवंक बापा मंदिरान जमल्या. भक्तीन मानान कालत्या काळजान खुटमास पेरिता. महिमा तुजी सदां संतोषान गायता. ह्या मिसाची ते सवां हे परी आसात. बळक झिजून केल्ल्या उपकारांक अर्गां दितात जॉन्सन आनी आश्विनी डिसोजा, कॅरल डिसोजा, वायलेट आनी कार्मेल, मल्लिका. इरादे पासून मागता बऱ्या भलायकी पासून एडल डिसोजा, हेलेन आनी एजे टी मोनिस आत्म्या शांती मोगून, बोनिफास तावरोच्या आत्म्याक विल्मा, फेलिक्स पिन्सी पिंटोच्या आत्म्याक आयरीन फ्रांसिस डिसोजा, सिसिलिया डिसोजा हिच्या मरणाच्या पयल्या वार्षिक दिसा आत्म्या शांती मोगून सेलेस्टीन गोन्साल्वीस आनी जेनिफर दासारी, एडवर्ड आनी जेराल्ड ऑल्विन तावरो हांच्या आत्म्याक जीन तावरो, ऑल्विन सल्डानाच्या आत्म्याक मेलिटा आनी रेलिटा सल्डाना, जोसेफ सेरावो हाच्या मरणाचो 10वो वार्षिक दीस मीस दिता ब्रेसी डी कुन्ना आनी कुटा, हॅरी डिसोजा हाच्या मरणाचो पयलो वार्षिक दीस मीस दिता जेसिंता आनी हॅरिटा डिसोजा. ह्या इराद्या पासून तशेंच आमच्या इराद्या पासून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो. तुमचे सोबीत आसो. जेजू क्रिस्त मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, सोळाव्या सादेकाळाचो 16वो आयतार आज आमी आचरण करता. आयची वाचपां आमकां देवाच्या दयाळे विशंत चड आनी चड उजवाड फांकयतात. सर्वेस्पोर देव ह्या संवसारा सुद्दां सर्व अधिकार ताच्या हातांत आसा. तरी पूण ताका नीत करूंक साध्य आसा जाल्यार तो अवकाशा वयर अवकाश दिता मनशाक बदलून नवें जिवीत जियोवच्याक. ताका एका खोट्या मनशाक हुमटून काडूंक वेळ गरज ना. तरी पूण ताची दयाळाय निती प्रास पयली येता आनी त्या देखून ताचे दयाळे मुखांतर ह्या संवसारांत चड आनी चड तो अवकाश दिवन जायत्यांक बरें जावंक उत्तेजन दिता. आनी जो कोण मनीस प्रामाणीक आसा त्या मनशांनी देवा बरेंच चड दयाळाय जायची म्हणून तो आशेता. हे उतर आमी पयल्या वचपांत आज आयकता. देवाच्या सद्रेमकार आमी आसां. ताची दयाळाय आमी अनुभव केल्या. त्या दयाळे खातीर आमी ताका आमी अर्घ दिता आसतना हेरांतय आमी दयाळ जावच्याक ताची कृपा आमी मागया. आमच्या जिवितांतले सबार संदर्भ आमकां दयाळे विरोध कठीणायन हेरांक आमी सोलोवंक प्रयत्न केल्ले आसा जाल्यार ह्या पालकांचे बक्षण आमी मागया आनी मिसाचें बलिदान फावो ते बरें भेटोवच्याक आमकांच आमी आयतीक करया. कलत्या काळजान सांगात आमी म्हणया.
हांव भातकी भातकी सर वाग आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनात चिंतून कना विचारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून घेवन सदां संपवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परादा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Somia kakut Somia kakut Krista kakut Krista kakut Somia kakut Somia kakut महिमा देवा उसळी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्वींच्या राया सर्वपदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवासा तुझ्या तोरवणी बाबा पासून आम्ही तुका वाकळटा सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागे मारून घे कित्या पवित्रज्ञा सांगावी देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थया कनवळ्या बापा तुझ्या भुरग्यांचे दयाळ दिश्ट घाल तुझे कृपेच्या देण्यानी तांकां अधिक अधिक भर बाबार्थान बरवशान आनी मोगान तांकां वरबेवंत कर आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळोवंक तांकां थीर आनी जागृत करून दवर या आमी मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे स्वय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. जाणवायेच्या पुस्तकांतलें वाचप. कित्याक सगळ्यांची जतनाय घेतलो तुजे भायर दुसरो कोणूच देव ना तुवें आनी ती न्याय निर्णय करूंक नाय म्हूण दुसऱ्या खंयच्याच देवा मुखार रुजू करून दाखोवची गरज ना कित्याक तुजी पदवी आनी तुज्या नितीवंतपणाचें मूळ सगळ्यांचेर तुका आसा तें धनीपण तुका सगळ्यांची दया करूंक लायता
लोक तुझे सर्व पदवेदारपण मानून घेना तेन्ना तूं तुजी सकत दाखयताय आनी ताची वळख आसुनी उद्धटपण दाखयतल्यांक तूं शिक्षा लायताय. पूण सक्तेन तूं भोव व्हरतो जाल्यारय मोबाळायेन तूं नीत करताय आनी व्हड दयाळायेन आमचेर अधिकार चलयताय. कित्याक तूं तुजे कुशे प्रमाणे तुजी पदवी दाखोवंक सोदताय. असल्या वेव्हारा वरवीं तुवें तुजे परचेक शिकयलें प्रामाणीक मनशांनी दयाळ आसूंक जाय म्हूण तांकां दाखोवंक दिलें. पातकांचें प्राजीत करूंक तूं तुज्या भुरग्यांक अवकाश दिताय म्हूण तुवें तांकां भरवोसो दिलोय. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. तूं देवा दुलोबानी गनवाळो. तूं देवा दुलोबानी गनवाळो. तूं देवा दुलोबानी गनवाळो. तुका उलमतले दया मायेन बललो. म्हज्या मागण्या कांदी सर्वेस पोरा. म्हजे कालते विनोन एक जाप दी. तूं देवा दयाळानी गनवाळो. सर्वेस्परा तुका नमान करून सरासा मुखार सरताली. तुज्या पांयां पडून तुजे नांव वाकणटाली. कित्या महोन्नत आनी मात कार्यां चलयता तो तूं एकलोच. वय तूं एकलो. तूं देवा दुलोबानी गनवाळो. पुंज सायबा दयाळाने काकुळटी सोदे. लांब सोसने काये सोदे. सदां दयाळ आनी विश्वासी तूं. तर म्हाका द्रडकन पळय म्हजी दया कर. तूं देवा दुलोबानी गनवाळो. तूं देवा दुलोबानी गनवाळो. सांपावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, आमचे अस्कत कायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा. कित्याक कितें आनी कशें मागणें तें आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना तें अत्मोस आमचे खातीर आपल्या आस्कार सुस्कारांनी विनंती करता. आनी आमच्या अंतस्करणाचे गोठो जाणा आसा तो देव आत्म्याची खुशी कितें म्हूण जाणा. कित्याक आत्मो देवाचे कुशेक सरी जावन देवाच्या काशा लोकां खातीर देवा लागीं विनंती करता. देवाचे उतर हे देवाचें व्हड उपकार. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय.
सर्वेस पोराचे जय, सर्वेस पोराचे जय, हालेलुया सर्वेस पोराचे जय. बापा सर्गाने संसाराच्या दनिया हांव तुका अर्गां दिता. कित्या सर्गींच्या राजाचे गुट तुवे ल्हानाक उक्तें केले. हालेलुया सर्वेस पोराचे जय, हालेलुया सर्वेस पोराचे जय, सर्वेस पोराचे जय, सर्वेस पोराचे जय, हालेलुया सर्वेस पोराचे जय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. समातेवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजून तांकां आनी एक ओपार सांगली. सर्गींचे राज्य अशें म्हणयत. एकल्यान आपल्या शेतांत बरें बी ओंपलें. पूण सक्कड न्हिदोन आसता ताचो दुस्मान आयलो आनी गोवा मदें नेर ओंपून गेलो. पालवी फुटोवन कणसां येताना नेरय दिश्टी पडलो. तो बोळो धनियाचे वावराडी येवन ताच्या लागीं म्हणाले, धनिया, तुज्या शेतांत तुवें बरें बी ओंपलें न्हय, तर तांतून नेर खंय थावन आयलो. धनियान जाप दिली, एक दुस्मानाचें काम जाय हें. तर आमी वचोन तो हुमटून काडून रास घालोवे म्हणून वावराड्यांनी ताच्या लागीं विचारलें. तो म्हणालो, नाका, नेर बुड्डितना सांगातास तुमी गोंबी उमटिशात. लुवणपर्यंत दोनूय सांगाता वाडोवंक सोडा. लुवणे वेळार लुवतेल्याक हांव सांगतलो, पयलें नेर एकठांय करा आनी उज्याक लावंक पेंड्यो बांदा. उपरांत गोव म्हज्या रुप्यांत बरा. आनी एक ओपार जेजून तांच्या मुखार घाली. सर्गींचे राज्य एक मनशान आपल्या शेतांत ओंपलेल्या एक सासवा बिया बरी. निजाकी तें बी सर्व बियां पैकी ल्हान, पूण वाडतस सर्व झाडां प्रास तें व्हड जाता आनी रोग जातना अंतराळाची सुकणी येवन ताच्या खांद्यांनी गोंटेर बांदतात. जेजून तांकां आनी एक ओपार सांगली. सर्गींचें राज्य एक स्त्रीयेन 3 कळश्यो पिठान भरशिल्ल्या खमीरा बरी. क्रमेण तें पीठ सगळें फुगलें. ह्यो सर्व संगती जेजू ओपाऱ्यांनी लोकां लागीं उलयलो. ओपारी विणें ताच्या तांच्या लागीं तो उलयलातलो. अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मारिफाद सांगलें तें. ओपारी वापरून हांव उलयतलो. संवसाराची स्थापने थावन गुपीत आशिल्ल्यो संगती हांव प्रगट करतलो. तितल्यार लोकांक धाडटस जेजूय आपल्या घरा गेलो. तवळ ताचे शिस ताचे सरशी येवन शेतांतल्या नेराची ओपार आमकां सोडोवन सांग म्हणून विचारी लागले. जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो, बरें बी वमता तो मनशापोत. शेत म्हळ्यार हो संवसार. बरें बी म्हळ्यार राज्याची भुरगीं आनी नेर म्हळ्यार सैतानाची पिळगी. नेर ओंपलेलो दुस्मान देवसार. लुवण म्हळ्यार संवसाराचो अंत आनी लुवतलस देवदूत. देखून जशें नेर एकठांय करून उज्यांत आसतात तशेंच करतले संवसाराच्या अंतकाळार. मनशापूत आपल्या दुतांक धरतलो आनी ते ताच्या राज्यांत पातकाक वडतिल्या सकटांक आनी खोटेपण आदरतिल्या समेस्तांक एकठांय करतले आनी उज्याच्या आगट्यांत उडयतले. तवळ नितीवंत आपल्या बापाच्या राज्यांत सुर्या बरी परजळतले. तुमकां कान आसात जाल्यार आयका. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मुगाच्या भावानो आनी भयणीनो, नेराची ओपार आमी आयकली. धनी आनी बोबराड्या मदें चलचें संभाशण आमी आयकलें. धनयान त्या वावराडे करना ताच्या शेतांत बरें बी ओंपूंक लायलें. पूण गोवा मदें नेर दिश्टी पडटना ताणें विचारलें, पयलें सवाल जावन आसा धनया लागीं, ताणें ओंपल्ल्या बियाची क्वॉलिटी कशी गी म्हणून. ताणें विचारलें, धनया, बऱ्यांतलें
बरें बी आमी ओपल्लें न्ही गे पूण दोनी तांकां सांगता वय बऱ्यांतलें बरें बी ओंपल्लें पूण कोणेंगी दुस्मानान येवन नेर ओंपल्या आतां दुसरें सवाल वावराड्यांचें वा दुसरें तांची जाप आमी आत्तांच्या आत्तां वचून ती नेर उमटून काडयत गे पूण दोनी म्हणटा ना ती सांगात वाडोवन दीत उपरांत ताची वेवस्था करया आनी त्या उपरांत जेजू तांकां त्या नेराच्या ओपारेचो अर्थ सांगता आमी आत्तां आयकल्ले प्रमाणे बी ओंपी मनशां पोतू शेत संवसार बरें बी म्हळ्यार राज्याचीं भुरगीं नेर म्हळ्यार सैतानाची पिळगी आनी नेर ओंपलो जावन आसा दुस्मान देवसार पूण दनयान ओंपल्ल्या बियाची क्वॉलिटी विशयांत सवाल केल्ले आनी आमसरान वचोन उमटून काडीचे की म्हण विचारले वावराडी कोण म्हण हांगासर स्पश्ट सांगोंक ना निमाणें जाल्यार गोवा मदें नेर आसो तो काडन उमटून काडन रास घालन उज्यांत लासचें काम वावराड्यांचें न्ही तें देवदूत तें काम करता म्हणटा ही ओपार तर हे वावराडी कोण मातेवाच्या वांजेलांत हे वावराडी जेजूचे शिश्य म्हण येत वा जे कोण ही ओपार आयकता ते सगळे ही ओपार आयकतना आमकां बगना गे गोव आनी नेर संगाता वाडोवन सोडचें सोमांगे कितलें सारकें सुरवेरस नेर आमी उमटून काडीचें न्ही गे असलीं सवालां तवळ तवळ आमी विचारता कित्याक खोटेपण आमच्या भोंवतणी आसा अशें आमी जायते फावटी देवा लागीं विचारलें आसा कित्याक आमकांच वायट जाता कित्याक आमच्या कुटुंबांत मात्र नेर आमच्या कामांत कित्याक आडकळ आमचेर कित्याक हेरांक दोळे आमकांच कित्याक वायट जाता कित्याक खोटेपण इतलें वाडोवन सोडलां कित्याक तांची दोरी लांब सोडले असलीं सवालां आमी जायते फावटी विचारलीं आसात पूण आमकां मेळटा जाप कितें दोनी म्हणटा आसूं दी दोनी सांगाता वाडोवन दी राखून पळोवया सोंसणीकाय आसूं दी हुमटून काडचें काम तुमचें न्ही हुमटून काडचें काम वावराड्याचें न्ही तें काम निमाणें दिसा देवदूतांचें काम मातेवाच्या वांजेलांत हें वाचप आमी वाचतना आमी उगडास करूंक जाय मातेवाच्या समुदायांत असलो एक संदर्भ आसलो वा असलो एक समस्या आसलो की जो समस्या ताच्या काळार आसलो आतांय आसा मातेवाचो समुदाय जेजू क्रिस्ता फाटलाव करनासलो पूण तशेंच हेर जायते समर्थ आशिल्ल्यो जेजूची थोडीं उतरां वा थोडीं वाचपां घेवन वांजेलांतलीं थोडीं वाचपां घेवन ते जियेताले जेजू क्रिस्ताक मातेवाचो समुदाय कसो तांचें जिवीत वाडून हाडटले की त्या प्रमाणे ते जियेनातले जेजू विशयान थोडे संगती मात्र काण घेवन ते जियेताले आनी तांची रीत रिवाज वेगळीच आसली अशें म्हणटा आसतना मातेवाचे समुदाय ह्या लोकांक पळयतालो आनी म्हणटालो ते सोमानात ते आमचे बरे जियेनात ते न्ही जावं जेजू क्रिस्ता फाटलाव करिनात थोडे मात्र संगती काण घेवन जेजू विशयांत उलयतात प्रवचन दितात आनी जेजू विशयान थोडे मात्र संगती घेवन जियेतात ह्या देखून ते नेर जावन आसात तांकां काडून सोडचे ते हांगासर आसूंक नजो आनी हेंच आजय आमी करता जावंक पुरो आमच्या समर्थी भायर कोणी एक खंयचोय पंगड आसूंक पुरो जियेता जाल्यार पयल्यान पयलें आमकां दसचें सवाल हेंचत आनी आसूंक नजो ते डिस्टर्ब करतात ते आमच्या क्रिस्तावांक उलयतात तांचे तावन आमकां कितेंपणी अपाय आसा आमी कारण नासतना द्वेशम सुरू करता कारण नासतना तांणी नास जावन वचा जेवण मागोवंक सुरू करता पूण हांगासर दनयाची जाप स्पश्ट आसा की हुमटून काडूंक तुमी कोणूच न्ही हुमटून काडचें काम तुमचें न्ही तें काम त्या कामाक दुसरी वेवस्था तूच करता पूण वावराडी जावन आसल्या आमचें काम कितें शिसांचें काम कितें जर हांव क्रिस्तसो नीज फाटलाव करी जाल्यार जर हांव जेजू क्रिस्तसो वावराडी जाल्यार म्हजें काम जें कितें क्रिस्तान बरेंपण ओंपलां तें ओंपूनच वेचें जर ताणें म्हजें दया ओंपल्या जाल्यार ती दया हांवें हेरांतय ओंपूनच वेची
जर देवानं बरेंपण म्हणजे तें ओंपलां जाल्यार तें बरेंपण ओंपूनच वेचें, उमटून काडचें काम देवदूतांचें न्हय आमचें. जावं पुरो आमच्या भोंवतणी जायतीं स्कांदलां घडटात, जायतें वायट घडोवनूच आसता. कितलें बरें केल्यार वायट चड आनी चड घडोवन येवचें दिसूनच येता जावंक पुरो. पूण हाका सगळ्याक एक अंत काळ म्हण आसा आनी त्या अंत काळार जी नीत कोणाक कशी फावो जाय तें काम तो सर्वेस्परस करता. त्या देखून आमी सोंसणेकायेन काम करूंक आमकां उलो मेळटा. हे वाचपां आज आमकां हो एक संदेश दिता आसतना व्हड आस्कर्या पावलो आनी भगेवन पेद्रूस तांणी चिंतलें, पावलांनी चिंतलें हेंच ही क्रिस्तांव समाज वा क्रिस्ताक फाटलाव करचे, जुदेवांक विरोध, जुदेव धर्मा विरोध, ते आपणाची जुदेवांची रीत रिवाज पाळिना देखून तांकां नाश करूंक जाय. पूण जेजून तांकां नेर जावन आसलेल्या पावलाक ताणें आपोवन ताचो शीस केलो. पेद्रूय जायते फावटी ताच्या भावार्थान दंडळलो, क्रिस्ताक ताणें नेगार केलें, तरी पूण त्याच क्रिस्तान ताका पवित्र सभेस मुखेली जावन नेमलो. अशें नेर आसली गोव करूंक सर्वेस्पराक कांय वेळाची गरज ना. वा निमाणे पर्यंत राखून गोव जायना जाल्यार नाश करूंक ताका कांय चडीत वेळ ना. पूण तो राखता आनी तो ताची दयाळाय चड आनी चड मापान आसा. नितीवंत तो पूण ताची दयाळाय चड आसा. पूण आमचें काम कितें म्हणून ताणें स्पश्ट सांगलां, जें कितें आमचें तें क्रिस्तान ओंपलां तें आमी हजार वांट्यांनी ओपूनच वेचें आनी हें काम सोंसणेकायेन करूंक तोच आमकां आदार दिवन दी म्हण आयच्या दिसा आमी मागया. आमचो भावार्थ एकानीचा देव तें उसान सांगया. सत्मंता देवाक बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या चार आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र कार्य स्मरो आमकां मरेतान जल्मलो, पांच ताका कस सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेल्यान ताका निकेतलो, तो मेल्ल्या मध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवान जालो, स्वर्गाक चडलो, सर्व देवाच्या उज्या कुशीन बसला, तें तान जिवांनी मेल्ल्यांची मुन्सिफ येतलो, सत्मंतां बोध ज्ञान कथोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकता, पातकांचे भक्षाने कुडेचे जिवानपण ससाचे जिवीत. आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो, सर्वेस्पर सगळ्या संवसाराचो धनी, ताचो अधिकार सगळ्या पृथ्वेर सगळ्या मनशांचेर सर्व जिवींचेर आसा. आमकां ह्या संवसाराक आमच्या कुटुंबाक जे कितें आशिर्वादां जाय ह्या वेळार आमी मागया. तुमची सवार बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा, पवित्र सभेची मुखेली जावन आसच्या पाप साहेब, बिस्प, याजक आनी धार्मिकांनी ह्या संवसारी शेतांत बरें फळ जोडूंक वावूरचे प्रामाणीक वावरडे जावन दित म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी लोकांच्या आनी राष्ट्राच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तांकां तुज्या उजवाडान बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांत पिडेस्तांची, प्रायवंतांची तशेंच कोरोना व्हायरस वरवीं कश्टांच्या सर भावा भयणींची मोगान सेवा करूंक आमकां कृपा दी. फिरगचिंत आमचे सेवे मारिफात बरें फळ दिवचें क्रिस्ताची पाटलावदारी जावंक आमकां कृपेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांक आनी युवजनांक बरे जानवायेन शगुनांनी वाडोवंक कृपा दी. हे समाजेंत बरो गोम जावन जियोवन बरें फळ दिवचो फुडार तांकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. युवकरिस्ताच्या मेजां बोवारी हजर जाल्ल्या आमी तुज्या दैवीक सक्तचेर पातयेवन तुज्या अपरिमीत मोगाचो अनुभव करन वायट सांडून बरेपणाक वेंगूंक आमकां बळान बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ओ मोगाळ बापा, आमचे तुजो अधिकार आसा. ह्या संवसाराचेर कितेंय घडता जाल्यार ताका सर्वाक
तुमचो अधिकारान तुज्या मुठी भितर दवरताय. आयच्या काळार ह्या संवसाराचेर आयिल्ल्या पिडे वरवीं आमी जायतीं कंगाल जाल्या, जायत्या कश्टार आसा. सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. आमची पातकां आमकां बक्षी आनी आमची जिणी बदलोवन तुजेशी फाटी परतूंक आमकां आदार दी. त्याच प्रमाणे आमच्या दिसपट्ट्या जिविताक जायशी कृपा आनी बेसवां आमची दराळ वत म्हण आमी मागता. हे मागणे आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. कानिक घेऊन आमी आयल्या बाप्पा, ओपून दितां त्यो तुका. भक्तीपणाचो गुठो बाप्पा, स्वीकार तू कर ये बाप्पा. उदारपणी आमी कानिक पिता, स्वीकार करून लाभ देणी सर्गिता. उदारपणी आमी कानिक पिता, स्वीकार करून लाभ देणी सर्गिता. गे बापा कानिको, गे बापा कानिको. कानिको घेऊन आमी आयल्या बापा, ओपून दितां त्यो तुका. भक्तीपणाचो गुठो बापा, स्वीकार तू कर ये बापा. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमीक आमच्या नेके पयस बेचादवा सर्वेस्पोर मानून घे. सर्वेस्परा आदी म्हाका वेगवेगळ्यो बलयो तुका भेटोवंक तुजे परजेक तुवें फरमायलें. त्यो सगळ्यो आतां संपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें संपूर्ण एक पावयल्योय. तसो जेजूचो यज्ञ आज आमी तुका भक्तीन वखतां तो दयेन तूं मारून घे. आनी जशें परवीं आबेलाच्या देण्यांचेर तुवें आशिर्वाद घालय, तशेंच आतां आमची जण एकल्यान केल्ली भेटवणी पवित्र कर आनी ती समेस्तांचे सर्वणेक फायद्याची जावं दी. क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ते जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सोबे आमी जियेता भोंवता आनी आसा आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगता. बगार ससनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुज्या पवित्रत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या पुनर्जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्रात्म्याक आमी घेतला. देखून ससनाक आमकां मेळटलो तो पास्कोचो कूट बगोवंक आमी भरवशान रावता. त्या पासोत आतां देवदत्ता बराबर तुजे आजपांचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती करता. संसार वल्ला तुझ्या वैभवान उंच
सर्गेन तुका जय जय सर्व स्वराचे नावी येता ताका जय सर्गेन तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कस स्मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत हें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात Baba toso got pergatoya तुझ्या कुशाली पुनर्जीवन पोणावोर तुवे आमकां सोडलाय सोनिया संसाराच्या सर्वांगारा आमचे सर्वोंग जय क्रिस्ता जय जय बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सोडोन हे सर्वणाची काल्स तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवकारे तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत सेवतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पिटर पॉल आमचे गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदारून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर तांकां आनी तिसऱ्या गती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचळीत मुखार पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मरे देवाची माये सांगाती सांजो जाय ती सोपती मागीर दमदूत आनी सर्व काळी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन आमच्या सर्गींच्या बापा गुलाबान सांगात आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकयल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत समस्तकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वांत जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबर शानात रेखल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्या राजवटी पदवी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर तिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकपणान सांबाळ
तुमची येता राजवड लायताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय असो. तुमचे सोय असो. एकामेका सोम्याची शांती वांटून घेऊया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकृत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकृत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी. सगळ्या संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयले आतां आमी सगळीं सुवागी सोम्या तुझे भितरचे म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका. आमेन. जेजू तू ये काळजाम, तू ये बिडार करून तू ये. तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागी ये तू वेगी ये लागी ये तू वेगी ये. तुझा नासाय उजवा काळो पयदां दावसो मन्ना काळो निवरा अमर जिवीत लावसो. उजवाड पाकय जिवीत लावय सर्गी निवासाक पावय. उजवाड पाकय जिवीत लावय सर्गी निवासाक पावय. जेजू तू ये काळजान, तू ये बेडार करून तू ये. तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागी ये तू वेगी ये लागी ये तू वेगी ये. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा तुझ्या भुरग्यांचेर माया मोगाचे दिश्ट घाल. सर्गीच्या देण्याने तुवें आमकां भरल्याय तर आदलें पातकी जिबेत साडून तुझ्या भुरग्यांक सोबता तसलें नवें जिबेत दवरूंक आमकां करपा दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या स्वामिया वरवीं.
आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो तुमचे सोवे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पुत्र आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. बसून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सोम्या मी वेता की तुझी गाथा उपकारांचा तुझ्या अर्गान दिता. वाटेन तुझे सोलो मोगान तुझ्या रावून संदेश तुझो गाजून आदार मागता. वाटेन तुझे सोलो मोगान तुझ्या रावून संदेश तुझो गाजून आदार मागता. गटाय सोडून सर्गी काना वेतान सोम्या करपे कष्टान दुखान तुझे पाते मुखार सता उरपे. सोम्या मी वेता ही तुझी गाथा उपकारांचा तुझ्या अर्गान दिता. वाटेन तुझे सोलून मोगान तुझ्या रावून संदेश तुझो गाजून आदर मागता. वाटेन तुझे सोलून मोगान तुझ्या रावून संदेश तुझो गाजून आदर मागता. मोगान पुता सोवे आमकां मरी आशीर्वाद दिव आमकां. मागीर कुर्साचे कुरवे आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पिताचे पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन.